चिंचेनी देवसा फार्म जिवे जावपाक लागला। गोवा 365 हो विषय लावून धरलो। थळावो आमदार क्रूज सिल्वान तो विधानसभेत मांडलो आणि सरकारी यंत्रणेक जाग आयली। सद्याक तरी नाल्यांक अच्छे दिन येयलात, अजून काय गजाली जाग्यार पडपाच्यो आसात। पळयात रमेश नायक रावताचो रिपोर्ट। आज आमी आसात हे देवसा फार्म आणि हे देवसा फार्माक जवळजवळ कितलीशी हजार मीटर जी जमीन आसा ही ह्या फार्मा भितर आसा आणि हे जे फार्म आसा हे फार्म गेले 30 वर्सां जाली बंद नासले। हांगा खूबशे एग्रीकल्चर मिनिस्टर येवन गेले हांगा, पूण तेंच्यांनी हांगा कांय करूंक जालें ना। आणि ज्या टायमार गोवा 365 हे हायलायट केलं आणि हांगा दाखोवन दिले ह्या फार्माची परिस्थिती किती जाली ती, आणि ती सुद्धा हांगचो जो स्थानिक पंच आसा जॉर्सन तेणे हांगा दाखोवन दिले। आमचे बरोबर तोय आसलो आणि तेणे हांगा सगळे हांगचे दाखयलें। ही जी जितले हांगा जी कन्स्ट्रक्शन आसात भितर बरी बरी ऑफिस आसा ही सगळी मॉडर्न आसलेली। आनीक हे आमी दाखयलें हांगा व्हडले व्हडले माड आसात, ह्या माडाचे नाल्लाचेर कितलो पयस करपा जाता, पूण हांगा प्रॉपर उदक नासले कारणान हे माड अर्धान मरोन गेले कडेन आसात। त्या टायमार जेन्ना जो MLA हांगचो आसा क्रूज सिल्वा हेणे असेंब्ली हो इश्यू काडलो आणि असेंब्ली इश्यू काडटरीक हांगा ऑथॉरिटी जागी जाली आनीक ऑथॉरिटीन येवन हांगा निवळ करपाक केले। आणि आज हांगा बरें सांगपाचें म्हणल्यार हांगा आतां नाल्लाचो प्रॉडक्ट जो आसा वो तयार करपाक आज फुडें सरले कडेन आसा। क्रूज सिल्वाचे म्हणणेय ऐकात। शेतां रोवपाचे बाबतीत तो खूबच आशावादी आसा, ऐकात ताका। 3000 थिंगा स्टार्ट केला, प्लस आनीक एक 20,000 स्टार्ट जावपा देवसा वयता आसतना, प्लस थिंगा आमचे सुकाल्ले तेमी इन्स्पेक्शन केलां एग्रीकल्चर ऑफिसराक घेवन। थिंगा ते बांदाचें प्रॉब्लम आहा, उदक भितर येता, थिंगा सोल्युशन तेंय जाल्यार ती जायती एरिया थिंगाय जातले। आनीक जायते सालजोरा क्लब जावपाचे ऑलमोस्ट जाल्यार थिंगा स्टार्ट जावपाचे। आज सांजदी आरेलांक तेय एफर्ट घातले क्लब करपाक, सो सोपटे वाटेन क्लब जाता आनी कल्टिवेशन जावपाक खूब वाडटलें। गोवा 365 पंचायत वांगड्याचे मजतीन ह्या विशयाक वाचा फोडली। ताची दखल घेत आमदारान विधानसभेत चिंचणीचो हो प्रश्न मांडलो आणि ते उपरांत थंय प्रत्यक्षात काम सुरू जाल्ले दिश्टी पडटा। थळाव्यां भितर खोशी पातळल्या। पळयात। 365 आणि आम्ही दोघांनी एक व्हिडिओ केलो तेन्ना आम्ही हांकां जाग दिली and I made words म्हणले कितें द एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ऑफिसर्स आर लिथार्जिक म्हण, नो झील इन देम म्हण। आणि तेन्नाच्यान हें कमी आसलें आणि MLAन रोखडे असेंब्लीन क्वेश्चन केलें आणि तेमी क्वेश्चन घाताच हिंगा काम चालू केलें आणि ताका लागून आयज कितलेंशें काम दिसती पडटा। एज पर वॉट दे हॅव प्रॉमिस्ड टुडे आय एम हॅपी एज अ पंच ऑफ दीस वॉर्ड। आय एम हॅपी कित्याक आमकां एक आहा ही सगळी पळय मॅनग्रोव जाला जाल्यार आमकां फाल्यां CRZ झोन लागतलो, आमकां बफर झोन लागतलो। सगळे पंच मेंबर आसा, सो त्यांचे आमी कारण कशें आसा तांकां बारीक बारीक हांगच्यो खबरी आसा, म्हळ्यार जे डेव्हलप करपाक जाय, ज्या जाग्यार खारसाण उदक सरता, ज्या ज्या जाग्यार कल्टिवेशन करपाक जाता त्यांची खुबशी तांकां आयडिया आसा। सो आमी तांकां बरोबर घेवनूच ते डेव्हलपमेंट करपाचें आसा, जेणे करून हो दुर्गा फार्म परत एकदां जो 20-30 वर्सां पयलीं फ्लरिश आसलो तो आमी परत कल्टिवेशनाक घेतले अशें आमी ठरयिल्लें आसा। तर एज फार एज आमी आतां जे उबे आसा तो आमचो एक मेन ऑफिस आनीक आमचो जो दुर्गा फार्माचो एक 12,000 स्क्वेअर मिटर एरिया आसा। हांगा आमचे 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रॉडक्ट म्हळ्यार उडी OP सेंट्रल गव्हर्मेंटाचो आमचो कोकोनट बेस्ड मशिनरी येवपाची आसा, त्यो आतां आमी एकदां टेंडरिंग जाल्लें ते परत आमी रिटेंडर करपाचें आसा। गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, जवाहर बर्वे आणि मनीषा जाधव।